लायटी हांगासर पेट्टा सारके सगळे तसून ते आता कितें कशें पडलें काय वरी एसी बीन पण आहा आमचे एसी पण आसा एसी बीन वरी पण आसलेले वरी लायटी पण आसलेले सगळं चालू आसलेले रेंटाक दिल्ले तुमी ना ना आमचेच तुमचेच पूण कोजो फायर कितें कोरो कोजो फायर तोच कळना कसलो तो शॉर्ट सर्किट आता शॉर्ट सर्किट जालेले एमसी बीन पडान जाल्ले मागीर आता चालू केलें जाल्यार लायट पडटा एमसी चालू आहा हांगा सगळं लॉस कितलो सदमास लॉस कितलो आहा तुमचो लॉस तुका आतां सांगूंक शकना तुका पण लॉस तर जालोच न्हू सगळे दोळे हातून सगळे जालें आज आमकां म्हापसा कंट्रोल रुमान एक 12 आम सकाळी तुमकां कॉल केले फायर कॉल म्हापसा म्युन्सिपाल्टीन शॉपाक उदक पेट्टा इमिजिएटली म्हापसा फायर स्टेशन आमची फायर टेंडर 8101 ही घेवन ती टर्न आउट केली इमिजिएटली आमी स्पॉटार येवन कितें पळयलें डिलर्स कलेक्शन म्हणून कितें शॉप आहा ते एका शॉपाक कितें उदक पेटलें वयल्या म्हळ्यार इमिजिएटली आमची जी फर्स्ट जी व्हेकल आहा तेणी फायर फायटींग स्टार्ट केलें आनी आमी अशें पळयलें सायडीचे ती शॉपां आसा ताका चान्सीस आसतालो फायर स्प्रेड कितें जावपाक इमिजिएटली आमी आमच्या म्हापसा फायर स्टेशनाची सेकंड क्विक रिस्पॉन्स व्हेकल ती टर्न आउट केली आनी ते दोन व्हेकलान आमी फायर फायटींग स्टार्ट केलें एज ए प्रिकॉशनरी मेजर आमी नियरस्ट फायर स्टेशन पिलेन फायर स्टेशन कोरोळी हेमकां इन्फॉर्म केलें आनी पिलेन हे फायर स्टेशनाच्यान आमी सेकंड थर्ड तो टर्न आउट आपयलो एज ए प्रिकॉशनरी मेजर कशें आसलेलें कंडिशन सायडीन ताका एडजस्ट करून सारकें करून तेकोन सगळीच कपड्याची आनी हेजी शॉपां आसलेली एज ए प्रिकॉशनरी मेजर आमी ती स्टँड बाय व्हेकल कितें धरली आनी विथ द हेल्प ऑफ वॉटर टेंडर म्हापसा फायर स्टेशन आनी क्विक रिस्पॉन्सान सगळो आमी फायर आहा तो एक्सटिंग्विश केला आता म्हापसा हांगा सगळे कडेन वॉटर हायड्रंट घातलेले आहा केन्ना ती यूज करूंक ना लायफान ती वॉटर हायड्रंट जर सक्सेसफूल आसलेले इमर्जन्सी गाडी हाडपाची गरजूच नासलेली ती वॉटर हायड्रंट घालून फायदो कितें आहा सरकाराचें लक्ष खंय आहा कोणाचें लक्ष ना हांगा भयानक जाला आमी मागता पळय सदांच ते प्रायवेटीक एक्सेस जाय ह्या खातीरच मागता आमचे इंटरेस्ट केन्नाय जावं शकता आतां सायडीचे अंडरग्रावंड केबलिंग जाला तरी सुद्दां आतां शॉर्ट सर्किट जावंक जायना तरी हो जाला ताची इन्क्वायरी करता की हो शॉर्ट सर्किट कित्याक जालो